गोंयांतली शेती आता तंत्रगिन्यानाचे नवे थराचेर उबी आसा। आधुनिक पद्दतीन शेतकाराक सशक्त करपा खातीर ड्रोन वापरपाक सरकार प्राधान्य दिता। मात येवजण्यो आसात, अनुदानूय आसा, पूण ड्रोन शेतकाराच्या हातात पावले काय? पळयात हाचेर एक खाशेलो अहवाल। शेतवाडीत क्रांती घडोवन हाडपाचो दावो करपी ड्रोन, पूण गोंयांतली वास्तवताय कांय प्रमाणात वेगळेच चित्र दाखयता। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिल्ले म्हायती प्रमाण राज्यांतलो खंयचोच शेतकार सध्या ड्रोन वापरना। कांय संस्था अनुदानाच्या आदारान फवारो मारपा खातीर ड्रोन वापरतात, तरी हे तंत्रज्ञान अजून शेतकारा कडेन पावूंक ना। केंद्र सरकारान बायलांच्या स्वताच्या मदतीच्या गटा खातीर 10 ड्रोन दिल्यात। मजगतीं साश्टी, बार्देस, फोंड्या, तिसवाडी ह्या तालुक्यांनी निदर्शनां दाखयले, पूण प्रत्यक्ष प्रशिक्षण अजून दिवंक ना। सरकार वेगवेगळ्या योजने वरवीं 40% ते 80% मेरेन अनुदान दिता। नमो ड्रोन दीदी येवजणे खाला बायलांक 8 लाखां मेरेन मजत मेळटा, तरी हो प्रश्न अजून जैसे थे आसा। मळबात ड्रोन उडटले, पूण ते शेतकाराच्या हातात केन्ना पावतले? हे एक मोठे कुवाडे। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।